दीस बुधवार ऑक्टोबराची 9 तारीख 2024. पयलें वाचप. सांत पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 वाक्य 1-2 आनी 7-14 पर्यंत. 14 वर्सां उपरांत बार्नबासाक घेवन परत्यान हांव जेरुसलेमाक गेलों. ती ताकी हांव म्हजे सांगाता व्हरून गेलों. पूण थंय हांव गेलों जाल्यार म्हाका लाबिल्ल्या दैवीक प्रेरणाक पाळो दिवन. उपरांत हेर जातींच्या लोकां मदें हांव परगट करतलों ती सुवार्ता हांवें खासकेन थंयच्या मुखेल्या हुजीर घाली. कित्याक म्हळ्यार ते दोळपर्यंत हांवें धांविल्ली वा धांवतलों ती धांव व्यर्थ जायत म्हणून म्हाका भंय आसलें. बदलाक जशें सुनत केल्ल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद पेद्रूक मेळ्ळ्या, तशें सुनत करिनातल्ल्यांक सुवार्ता परगट करची ताकीद म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून ते सकड ओपले. कित्याक सुनत केल्ल्याचो धर्मदूत जावच्याक जाणें पेद्रूक नेमला ताणेंच हेर जातींच्या लोकांक धर्मदूत जावंक म्हाकाय नेमला. तवळ सभेचे खांबे तशे आसलेल्या जाकोबान, केफासान आनी जुआवन देवातावन म्हाका मेळिल्लें हें विशेश देणें वळखून म्हाका आनी बार्नबासाक आपले सहवावराडी म्हूण पासारलें. आनी हे संमतीचो गुर्त कसो आमी एकामेकाचे हात धरले. हांवें आनी बार्नबासान हेर जातींच्या मदें आनी तांणी सुनत केल्ल्या मदें वेचे म्हणून निर्धार केल्लें. तांचे मदल्या दुर्बळांचो आमी उगडास विसरचो न्ही म्हणून एक मात्र तांणी आमकां सांगलें. तेच करून हांवी जायती आतुराय दाखयत आयिल्लो. पूण केफास अंतियोकाक आयिल्ल्या वेळार हांव ताका मुखामुखी आड रावलों, कित्याक तो सारकी न्ही आसलें करतालो. जाकोबान धाडिल्ले थोडे जण येवचे आदीं हेर जातींच्या भावां सांगाता तो जेवतालो. पूण ते जण येतस सुनत जाय म्हणून बोल करतल्यांच्या बियान हेर जातींच्या तावन तो पयस पयस गेलो आनी मेकलो रावलो. उरिल्ल्या जुदेवांनी ताचे सांगाता मेळोवन कपटीपण आदारलें की बार्नबास सयत तांच्या कपटीपणाक भुल्लो. पूण सुवार्तेच्या प्रकार ते शीद आसल अनंत म्हूण म्हाका दिसतस सगळ्या हुजीर केफासाक हांवें म्हळें, जर जल्मान जुदेव जावन तूं जुदेवां बरी न्ही, बगार हेर जातीच्या बरी जियेताय जाल्यार तुवें हेर जातीच्यांक जुदेवां बरी जियोंक बोळ करचें कशें? देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 117 1b-c आनी 2. श्लोक. सगळ्या संवसाराक वचून सुवार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाकणा सर लोकांनो, ताका नावाडा सर जनांगांनो. श्लोक. सगळ्या संवसाराक वचून सुवार्ता परगट करा. बोळवोन ताचो मोग आमचे थंय, सासनाक विश्वासी आमचो मोग. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचून सुवार्ता परगट करा. शुभवार्ता. लुका प्रमाणे शुभवार्ता अध्याय 11 वाक्य 1-4 पर्यंत. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणेकार नासलो. मागणे जातस शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, जुवावन आपल्या शिसांक शिकयले बरी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येव, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता तशें आमचीं पातकां बक्षी, आमकां ताळणेंत व्हरी नाका. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमकांय मागणे करूंक शिकय शिसांनी विचारलें जेजू कडेन. आमी ल्हान आसतना माय बाबान आनी व्हडली मायन आबान आमकां मागणे करूंक शिकयलां. कुर्साचो गुर्त काडचो, देवाक तकली बागोवन नमस्कार करचें, ताचो उमो घेवचो
आनी बेसांव मागचें. ही ल्हान लिसांवां आमच्या भावार्थाच्या वाड्यावळे कारण जाल्यांत. आमच्या मालगाड्यांच्या मागना जिवितवाद्वारी आमी प्रेरीत जाल्या. आयच्या वांजेलांत जेजूच्या मागण्या जिवितांतावन प्रेरीत जावन ताचे शिस्त ताचे लागीं विनंती करतात तांकांय मागणें करूंक शिकोवंक. आपोस्तल सुदेव कुळयेचे जावन आसून मागणें करचें कशें म्हणलें ल्हानपणांतावन शिकले. वाडून येतना पवित्र पुस्तकांतले देवाचें उतर तोंडपाठ शिकोवंक आसलें. पूण तेच जेजू लागीं आमकांय मागणें करूंक शिकय म्हूण कित्याक विचारतात? जेजू थंय विशेश सकत आसा आनी ती महिमेवंत देवाची सकत मागण्याद्वारे तो आपणायता. हर एक कार्य सुरू करचे पयलें तो मागता आनी ते मागणें जुदेवांनी केल्ल्या बरी तोंडपाठाचे मागणें न्ही, देवाक मेसवचें तसलें. हे समजल्ले शीस जेजू बरी ताणी मागोवंक कुमोक मागतात आनी मागतना देवाक आमच्या बापा म्हूण स्विकार करून मागोवंक जेजू शिकयता. पवित्र आत्म्यान भरून मागणें करूंक आमी शिकाजे, कित्याक आमकां मागणें करूंक बोल दिवचें पवित्र आत्म्यान.